या तुझ्या मंदिरान जमल्या तुका वंदूच्या हसूच्या सोन्या दरबाराच्या आत्मो म्हजो आज भो आशेता तुझ्या येण्याक राखता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक कोणा लेता तुझे घरी जिय फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या सौम्या मंदिर तुझे सत्या को सुंदरते उगम शांत समाधानाची या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूच्या हसूच्या सोन्या दरबाराच्या मोगच्या भाव भयणीला वर्तो स्वागत तुमच्या मिसच्या बलिदानाक देवाक आभार मानून आर्गां पाठोवच्या काळजाद्वारे पवित्र नावान मिसचे बलिदान माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयच्या आयताराक तेमते सवांचो वा ताळण्यांचो आयतार म्हूण आपयतात. आयची देवस्तुती आमकां येवच्या दिसपडट्या देवसराच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आपोवणें दिता. तर आमकां येवच्या दिसपडट्या ताळण्यांचेर जैत येवन जावंक जाय असची कृपा ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. देवाक लागीं सरच्याक मेळिल्लो वर्तो पुट्टू काळ हो कुरपेची जर आम्हा सर्वां थंय देवच्याक आमी मागोन आमच्या थंय ती जर देवांक जे बंदाड आसा कितें आडकळी आसा तर ते सगळे धुवन काड सुम्या तुज्या आमले रक्तांत आमचे थंय आसलें उणेपण आनी कत पुसून काड म्हण मागोन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पतधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरोन सांगता मनान चिंतोन तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासून बगेन सुदांच ओंकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनादिकात म्हूण प्रार्थ मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत कर आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया सर्पदेता देवा वर्सान वरां दंडवण करून प्राचीत काळ आमी भक्तेन संभ्रमता. तिच्या रेंजेच्या मरणाने पुन्हा जन्मनाचो गोतो आमी चड आनी चड समजोंक आनी बऱ्याची नियंताचो पळकडो आमकां करपा दी. त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सेरेस्परान देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुड्यान जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सेरेस्परान देवान उदेतीक असल्या
येदित्याक एक बाग केली आनी आपल्या रचलेल्या मनशाक तांतून दवरलो. सर्वेस्परान देवान त्या बागेंत 6 जिन्साच्या रुखाक वाडोवंक सोडलें. पळया, ती सोबीत आसले आनी ताची फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदागात जिवीतचो रूख आसलो आनी बरे वायटाचे समजणीचो रूखय आसलो. सर्वेस्परान देवान रचलेल्या 6 मोनजाती पैकी सोरप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयचेय रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरें सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां. ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपणूंक लागूंक नजो. तशें केल्यार तुमी मरतात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात. देव एक जाणा. तेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमकां समजतलें. स्त्रियेन त्या रुखाची फळां खावन रुचीक म्हणून दिसलें आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवच्या खातीर आशेव योग्य जाल्लो म्हणून बगलें. देखून ताजें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विघ्नी आसान म्हणून तांकां समजलें. देखून तांणी आंजुरेच्या रुखाची पानां गुंतली, ती आपल्या पेंगटा बांदली. देवाचे उतार हें. देवाचे वडुपकार. आमी पातकी सोम्यांक तुजी काकूट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. काकुळदारा देवा, मुझी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा, मुझे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वैतुचेरच हांव सुखलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक थ्रड मोन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रात्मो म्हजे तावणकान व्हरिनाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. तुजे चडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगीचो कर. एक उदार म्हूण दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा, उगड म्हजें वण आनी म्हजें तोंड तुजी किर्तनां वाडूं. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. दुसरें वाचप सा पावलून रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो,
पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरले आनी त्या पातका बरोबर मोरनी आयले. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तरलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनटलें. आदामाच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवट चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट प्रमाण मोर्न पाताक आदारनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलोच एक रूपकार मुनयेत. पूण देवाच्या धर्मांत देण्या आनी आदामाच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस मेले वय ह्याच परिणामा प्रास देवाचे कृपे देणी आनी त्या बरोबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्ली देणी आनीकी चड वर्ती मुनयेत. तशेंच देवाचें धर्मांत देणे त्या एका मनशाच्या पातकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना. एका पातका उपरांत जर तेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणलें पैसल जालें. पूण सबार पातका उपरांत पुक्यांक दिल्लें कृपें देणें निरपराधी म्हणलें पैसल हाडूंक पावलें. एका मनशा वरवीं त्याच पातका लागून मरणाक आपली राजवटकी चलयली. तें खरें जाल्यारय एक मनशान जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो. देवातावन दाराळ कृपा आनी नितीनपणाचें धर्मार्थ देणे जोडली त्याच क्रिस्ता मरिपात जिवीत जोडटली आनी राजवट चलयतली. तर जशें एक मनशाक पातका वरवीं सगळ्या मनशा कडेन केस्तेचें प्रमाण फावो जालें तशें आनेक मनशाचें नितीचें करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या आवितपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवान जावंक पावतले. देवाचें उदार हें. देवाचे उपकार. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. ताचे उपरांत जेवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मा जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवान ताळतलो ताचे सासीवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उणें जा म्हण परमय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तर एका उतरान जियेता. उपरांत जेवसा ताका पवित्र शारा व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो, तो देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुता तुजे विशयान ताकीद दितालो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळण्याचे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरताले. जेजून ताका जाप दिली,
हेय बरो आसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका. उपरांत जेवसा जेजूके भोव उबार पर्वता वन गेलो आनी संवसाराचे सर राजा ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोन म्हाका नमस्कार करचे जाल्यार हांवें सगळें तुका दितालो. तेदवांचेसून म्हळें, सलंगाचो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या जेवसा ताका सण गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, करिस्माच्या काळार एका भितरल्या हळ्ळेंत एक पिरगज आसली ल्हानशी आनी ह्या ते पिरगेचेंत करिस्माच्या काळार हर एका कुटुंबाक पिरगज विकार म्हणटालो, तुमचे वायट सवय सण सोडा, प्रत्येक तरान आमाल पिवण्याची सवय सण सोडा. इतलें सांगल्यार मांत एकलो दादलो पियेतालो आनी ताची बायल पाद्राबला घेवन म्हणा लागली, फादर कितलें सांगल्यार तो आयकना, ताका जे की आपूण बुधबाळ सांगा. आनी पाद्राबान ताका सांगलें, ताका येवंक सांग, हांव ताका मेळटां. आनी बायलेन ताका आपोवन हाडलें आनी पाद्राबान जायती बुधबाळ सांगली ताका, पियोवचें बरें न्हय, पियेनाका, तुजें जिवान पिडार जातालें, तुजी भलायकी बिगडटली, तुजें कुटुंब येदोळ कश्टांनी आसा आनी ताका कश्टार घालिनाका अशें जायतें सांगलें. आनी तो खंडीत जावन पियेनासतना रावतालोय म्हण म्हाका भरवोसो आसा म्हणा लागलो. आनी हो मानेस्त म्हणा लागलो, जायत फादर तुमी सांगलें बरें, हांव पियेनासतना रावता. आनी पाद्राबा बारी खुशी जाली आनी पियेनासतना रावता म्हण सांगला न्हय. आनी तो गेलो आनी पाद्राबान तेदळ ताच्या घराक फोन करना, बायले कडेन विचारचें, पियेनासतना राव लागी. ती म्हणा लागली, वय फादर 1 म्हयनो जालो आनी 1 म्हयनो कांयच पियोना फादर. पाद्राबाक इतली खुशी जाली की पाद्रा म्हणा लागलो, म्हाका आज भोव खुशी, आय एम व्हेरी हॅपी. आनी हो 1 म्हयनो तो पियोना न्हय, तें बरें जालें म्हणा लागलो. देवा कडेन तेचे खातीर मागया म्हणा लागलो. पूण दुसऱ्या म्हयन्यांत पाद्राबाक अल्टार न्यूज गेलो, हो मनीस पियोंक आरंभ जाला. आनी पाद्राबा बेजाराय जाली. पाद्राबान ताका आपोवंक धाडलें आनी पाद्रा म्हणा लागलो, मानेस्ता तुका जायतें सांगलें पियेनाका म्हणून, आनी तूं पियेनासतना रावताय म्हूण सांगलें. 1 म्हयनो तूं पियोनाय बळें. त्या दाळा आय वॉज व्हेरी हॅपी, हांव बारी खुशेन आसलो. आनी आतां तूं पियेलाय बळें, म्हाका बारी बेजाराय भोगता, कित्याक तुवें अशें केलें म्हूण सांगता आसतना तो आमाली म्हणा लागलो, फादर लास्ट म्हयन्यांत तुमचो म्हयनो, 1 म्हयनो बारी हॅप्पी आसल्यात तुमी, आतां हो म्हजो म्हयनो पियेल्या देखून हांव हॅप्पी आसा म्हणा लागलो. मोगेच्यान जायते बडी ताळणी येता आसतना त्या ताळण्याच्या वंदवणेक आमी वळख जाल्यार आमी शॉर्टकट मेथडॉलॉजी उपयोग करना, थोड्याच दिसांनी त्या ताळण्यान सांपडटल्या. त्या खातीर आमकां ताकीद दिल्या, ताळण्याक सांपडनासतना ताळण्या वय जैत व्हरून संतोश भोगोवंक. आज आमी पळयलें जाल्यार हर एकल्याच्या जिवनांत संतोष भोग जाय, सगळ्यांक संतोष जाय, कोणाक संतोष नाका म्हणना. अल्टिमेट एंड ऑफ एवरी ह्युमन बिईंग इज द हॅपिनेस. आनी तो संतोष आमी कसो भोगचो, आमकां तो संतोष कसो मेळटा म्हण आमी पळयलें जाल्यार ताका 2 वाटो आसात. पयली वाट ताका आमी म्हणटा आमकां दिसच्या क्षेत्रांत, दॅट इज कॉल्ड विजिबल रेल्म. आनी आमकां दिसच्या क्षेत्रांत आमी संतोष भोगचो जावन आसा. दुसरो आमकां दोळ्यांक दिसनातल्या क्षेत्रांत जावन, आतां दिसचो क्षेत्र खंयचो गी म्हळ्यार दोळ्यांक दिसचो गी म्हळ्यार लौकीक वस्तू जावन आमकां संतोष भोगता. जावंक पुरो पयशे, जावंक पुरो अधिकार, जावंक पुरो अंतस्त, जावंक पुरो अनंत तरेचे वस्तू हातूंत आमी पळयलें जाल्यार आमकां जायतो संतोष. कित्याक ग्रेस्त काय कुडीची धदोसकाय कुशलाय आनी
आमचे थंय येवचें वडपण हें सगळें आमकां दिसता आनी आमी तें बगूंक आशेता. आनी ह्या बगण्या देखून आमी ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तू सांगात एक जावन तो तात्कालीक म्हणल्यार त्या सुखांत या संतोषांत वांटेली जाता. दुसरो वाट जावन आसा ही दिसांतल्या त्या क्षेत्रांत जावन म्हळ्यार ट्रान्संडेंटल डायमेन्शन म्हणटा आमी. ट्रान्संडेंटल डायमेन्शन म्हळ्यार देव, गॉड. आनी देवा कडेन आमचो संबंद बऱ्या तरान आमी रचचो. आनी देवा कडेन आमी संबंद रचता आसतना सांग पुरो आमची मागणी, सांग पुरो आमची आराधना, सांग पुरो आमचे पर्सनल प्रेयर, सांग पुरो आमी देवाचो अनुभव करचो, नानंत तरान आमची सेवा, नानंत तरान आमचें मोटिफिकेशन, दंडवणी हें सगळें आमकां देवा सांगता लागीं सरूंक एक हातेर जावन आसा. ते म्हणटा आसतना संवसारी वस्तू कांय पाड म्हण न्हय. संवसारी वस्तू पाड जाल्यो जाल्यार देव आमकां दितो नातलो. हें सगळें बरेंच, पूण ट्रान्संडेंटल म्हळ्यार त्या देवाच्या सक्तेन आमी जियेत आसतना लौकीक संवसारी वस्तूंचो उपयोग बऱ्या तरेन करूंक कळ्ळो जाल्यार ते आमी बॅलन्स करूंक शकता. ना तर जायते पडे दुरुपयोग जाता आनी आमी पयल्या वाटेंत मेतेर जाता. आमकां दोळ्यांक दिसच्या विजिबल रेल्मांत आसता शिवाय इनविजिबल रेल्म ट्रान्संडेंटल डायमेन्शनांत आमी मेतेर जावना. आमचे बॅलन्स दोनांती जाय. पयलो वाट विजिबल रेल्म दिसची आनी दुसरी दिसनातली इनविजिबल रेल्म. ते सांगता मेळटा आसतना देवाचो संबंद आनी मनशाचो संबंद वर्तो जावंक जाता. आतां आमी मुखार पळयलें जाल्यार जेजूक ताळणी आयली. जायत्यानी म्हणच्या जेजूक कशें ताळणी येवची, जेजू तो देवाचो पूत, ताकाय ताळणी आयली. हर एक ताळणी येतात, बऱ्या मनशाक येतात, वायट मनशाक येतात. पूण हे ताळणी कशें आमी निभायसून वचो जाय, ताच्यो जैत व्हरो जाय म्हण शिकोवणें दावेदळ सांगलें आसा. पूण जेवसार 3 तरांची कुशलाय जेजूक बगूंक आपयता. 3 टायप्स ऑफ हॅपिनेस. आनी कसलें तें पयल्या ताळण्यांत कुडीची कुशलाय बगोंक म्हळ्यार रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो. पयल्या जुआंच्या पत्रांत तुवें पळयलें जाल्यार 2रो अध्याय 15, 16 आनी 17व्या वळेन बऱ्या तरान दिला. ह्या 3 ताळण्यांचे बरो सविस्तार थंय दिवन जाला. रक्त मांसाची वंदवणी, कुडीची कुशलाय. ह्या ताळण्यांत जेजूक तो नाडूंक पळयता. पूण जेजू आपुरबाय तरान ती ताळणी पयस करून उडयता. दुसऱ्या ताळण्यांत मान्यताय म्हळ्यार पॉप्युलॅरिटी आनी समाजांत स्थानमान, सोशल स्टेटस आनी हातूंत जिवनाची पोकळ दावलात. जायत्यांक आमकां नांव जाय, जायत्यांक आमकां मान्यताय जाय, जायत्यांक आमकां व्हडपण जाय. आनी असलें पळयता आसतना आमी आमच्या जिवनांत पोकळ दौलत्यांत एका तरांत मेतेर जावन आसता. कित्याक पोकळ दौलत आमकां कोणेंय कांय बरें म्हणनातल्यार आमकां रावोंक जायना. कित्याक आमचें तें अस्तित्व घटायना. द सेल्फ इमेज इज नॉट स्ट्रॉंग, द सेल्फ एस्टीम इज नॉट व्हेरी कंडिशन एंड सेल्फ कॉन्फिडन्स त्या प्रमाणे ना जाल्यार आमकां हेरांनी कितें सांगल्या वयर आमचें जिवन मांडून हाडटा. एखादो म्हजें सेल्फ इमेज बरें आसा, देवा थंय म्हजो संबंद वर्तन आसा, म्हाका कळीत आसा हू एम आय म्हळ्यार म्हजें व्यक्तित्व कशें म्हण म्हाका कळीत आसल्यार कोणेंय कितेंय म्हळ्यार म्हाका कांयच फरक पडचें ना. दुसऱ्या ताळणेंत जेजू ती ताळणी संपूर्ण तरान काण ताच्या त्या वंदवण्या वयर सैत व्हरून ती ताळणी ताका कांयच बाधक करिनातल्या बरें सांबाळटा. आनी तिसऱ्या ताळणेंत लौकीक वस्तू वयर पुंजवणी. लौकीक वस्तू आमकां जायत्यो वस्तू आसात, ते सगळे वस्तू कितले आमी आपणायल्यार पावना. ताका आमी म्हणटा वरबस म्हणटा. आनी जुआंच्या उतरांनी पळयलें जाल्यार दोळ्यांची पुस्तलावणी म्हणटात. दोळ्यांची पुस्तलावणी कित्याक दोळ्यांक आमकां दिसलें जाय ह्या दिसांनी.
कितें तें ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड म्हणटा आमी. कित्याक सक्कडी शायनींग जाल्यार गोल्ड म्हणूंक जायना, रोल गोल्डी जावंक बरो. त्या देखून आमी कितें करता म्हळ्यार आमच्या जिवनांत सगळ्या ह्या लौकीक वस्तूंक पिशे जावन आमच्या दोळ्यांच्या पुश्टलावणी देखून जायते आमकां नाका जाल्लें आमी आपणयता. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू, तिनी ताळण्यांत जेजून आपुरबाय तरान देवाच्या उतरां मारिपात तो म्हणा लागलो, तुवें एका देवाची सेवा करता आसतना हे खंयच्याय फायद्याक येवचें न्ही म्हणा लागलो. आनी पयले वचपान तुमी पळयलें जाल्यार 2 तरांचे रूख आसात. संक्षिप्तरान सांगचें जाल्यार एक बऱ्या आनी वायटाच्या जाणवायेचो रूख आनी एक जिविताचो रूख. बऱ्या आनी वायटाच्या जाणवायेचो रूख म्हणटा आसतना आमी आमची मोत उपयोग करता. त्या देखून देवान म्हणलें आसा, ह्या बऱ्या आनी वायटाच्या जाणवायेच्या रुखाचें फळ खायनाकात, परत तुमची जाणवाय उपयोग करून कांयच फायदे न्ही. त्या देखून संपाल म्हणटा, ही आमची जाणवाय खंयच्या फायद्याची न्ही देवाच्या जाणवाये मुखार. देवाची जाणवाय वर्ती जावन आसा आनी आमी फकत जाणवायेन मात काम करून गेल्यार आमी पडान पडचे पडटले. त्या खातीर आनी एक रूख आसा, जिविताचो रूख. आनी तो रूख जावन आसा जिवीत दिवपी, आनी आमकां जिवीत दिवच्याक परण्या जाल्लो जिविताचो रूख त्याच मरियमाच्या उदारी जल्म घेता. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. उपरांत जिविताचो रूख वर्त तरान त्याच रुखार उमकळटा आसतना आमकां जिविताची झर तो दिता आनी आमची बाचावी तो करता. साल्वासांव आमकां तो दिता. तर मोगाचें न्हू, ह्या आमच्या जाणवायेंत आमी थंयत रावनासतना, जाणवायेंत स्टक जायनासतना मुखार वचून जिविताच्या रुखाच्या जाणवाये सांगता एक जावन पवित्रपण आपणावंक मेळिल्लो काळ, कुरपेचो वेळ, प्राचिताचो हो वेळ. आनी आमी संपूर्ण तरान देवा लागीं सरया, देवा लागीं एक जाव्या. आमच्या वंदवणेंत, आमच्या ताळण्यांत देवाची ससाय मागून सुभद्र तरा आमचें जिवीत मांडून हाडया. आमेन. सगळे मी विरव्या मोगाचें न्हू, आनी एका निजा देवा थंय आमचो भावार्थ उसारुया. सतमंता देवाक सर्वधरा बापा सगळ्या आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावर विदर्भी संभवलो, आमकां मळता जल्मलो, 5 बल्द काल ताणें कस असले, ताका कुस्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मतें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्पदा देवाच्या उज्या बसला, थंय 10 जुवांनी मेल्यांचे मनसूब करून येतालो. सतमांता पवित्रात्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसाणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाची जिवीत. आमेन. मोगळ भाव भयणीनो, देव वर्त्या तरान आमकां सांगता पळयता वर्तो सन्मान रचच्याक. हो संबंध रचता आसतना आमी देवाची मोगाची भुरगीं, आमी तेचे कडेन उलोवचें जावन आसा. आज आमच्या प्रार्थनाद्वारे आमी संपूर्ण तरान देवा मुखार आमच्या सर गरजो आमी उसारुया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा पयसभेच्या मुखेल्यांनी संवसारी ताळण्या बली जायनासतना तुज्या उतराक साक्षाव जियेव तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी संवसारी ताळण्याक लाभद नासतना सेवेच्या मनाभावान जियेव तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेन जिवच्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांक आपले जिणये दिवच्या सर एकसरपणाच्या तेंतेसावा वेळी तुजो मोगसो सांगात दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवजणांनी वायट सवयेक बली जायन अशें तांणी सर्वांनी कुटुंबान मोगान जियेव, तशेंच एक देखी बरीत क्रिस्ती जिणी जियेव तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी परिक्षेक तयार करच्या सर भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां येवच्या ताळण्याचेर जैतवन कश्ट काड शिकोवन बरे अंक आपणाव आनी तांचें जिवीत रुपीत करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन
आनी आदारान तांकां बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्या आमी सोमेस्तांनी देवाच्या उतराच्या बळान आमकां दिसपडटे येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. तुजे भुरगीं हांगा आसात सोम्या, तांचे तुजी कृपेची झर वत आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता त्या बापा मानतात असले जामण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमच्या दयाळ बापा, एकाच मनशोरी संवसारा पातक भितर सरले आनी पातकोरी मरण तरी आनी एका मनशा तुज्या पुता जेजो क्रिस्त अरविंग सजनाचे जिवीत आनी तुजी पवित्रताय सुभामपण आमकां परतोन मेळटात. ह्या तुज्या पंगाच्या देण्या खातीर ह्या 3 वर्षांचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ह्या प्राचीन काळार पथकांतले आनी पथकाच्या कसलें सुटोवन तुज्या जिवितांत आनी पवित्रते आमी नवी मनशां जावं आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदे आनी सजनाच्या देवा सरकाळी आनी सताय आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्का सगोड संतोषान संभ्रमताय जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सो काळ दिताय. तुजे आमच्या बापाचे मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे उक्त्या उमेदीन साखरी करूंक तो आमच्या भितर नवे मन रचताय. जेच्या जिविताची वर्ती करिता आमी सांभ्रामता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमच्या भितर तुज्या पुताचो रोपकार तूं आदेश सांपण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सदळ बारा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पत्यो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका
तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करळचे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. हो बाबा तसं गो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जेवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिठा पावल आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो पर्वचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मेरे देवाची महेश संगती भगवान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसी सम फ्रांसीस सम पाद्रे सम आंतोनियो सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापांक सर्वांधान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्या जेजून बोव वापर पायताना गटायन बरोंको ताळण्या वय जैत वरोंको जाय जाल्यार बरें प्रार्थना आमकां दिलां तें भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशें सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परासर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सोच आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून धाडे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरेशान रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आघातांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे ताणें राजवड चलयता आयज ससनाच्या ससनाक शमेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोगाचो संख्य जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर
देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमका शांती दी मग छपा बेडीन पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खरो जिवान जेजू ह्या प्राचिताच्या काळार संपोवन तरान नव्यान त्या गुट सांगात एक जावंक आमकां आपणे दिता अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पण तुज्या उतरां म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजी काणी आमकां पूर्ण सर्गीचो सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता सोम्या आमी समेस्तल्या भितोवीचे आमकां कस्तो चलवत गेल्या आसता ह्या पळय शांती आता यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता पळोवकांत आमी पयस करता उजवाड आमचेर फांकय तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वाटाकय यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिक आमी जर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयाण करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता
तुमच्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हणटा आमचो समय. प्रार्थया. काकोळदारा देवा आदा बापाची पातके भुरग्या आमी परतुच्या पुताच्या प्राचित आनी कश्टा मरनोरवी ताचे बराबर आमी पातकाक मेल्या हे दोनूय सदां वळखून हो प्राचीत काळ तुज्या कृपेन आमी सुरू केला आनी आज ह्या पवित्र जेवणा वांटो घेतला. हे सर्गीच्या आवडाच्या बळान जेजून दाखयलेले दंडवणचे आनी प्रार्थनेची वाट ती रायन धरूंक आनी आपणे पातकां आमच्या वयर रास चलोवंक दिना जावं. बघा तुजे पवित्र जाल्ले भुरगीं कसिंग जियो आमकां पाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. तळण्या तावनो जै चडोवंक आनी क्रिस्तस्तवे आमचो संबंध घटायेन बळादीक करूंक वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आमचे विक्रावन मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बोगसाणे. ताच्या जिणे मोरनान सर्गीचे जिणे. एक सेक टेंबो तुज्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सोडवून दिवच्या तो पुरो. एक पयले सरग तुजे कित्याक सोम्या केले सांग म्हाका आशे. कलवारीच्या दोंगरार सोमी उमकाळटा. म्हजो देव सडवंडार जीव आपलो दिता. कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो. केलोय मोजो म्हजो पाप्याचो. बोकळ पुतासोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कुसाचे करुवेन देवारांक आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.